उत्तर गोंय जिल्लो रस्तो सुरक्षेचे समितीची बसका मंगळारा जाली। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसकेन सेगीत अपघात जावपी रस्त्याची पळोवणी करपाचे तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान रस्त्याचे ऑडिट करपाक खासा समिती नेमपाची आनी रस्तो सुरक्षा विशीं हेर विशयांचेर चर्चा जाली। मॅडम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आणि ह्या मिटिंगेन काही महत्वाचे निर्णय घेतले म्हणजे एक टायमलायन जो आयज फिक्स केल्लो आसा काही मटेरियल जे आमकां जाग्यार हाडपाक जाय फॉर एग्जाम्पल ऑल नोटिफिकेशन्स तरेतरेचे डिपार्टमेंटान तरेतरे नोटिफिकेशन काडलेले आसा PWDन थोडे काडल्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट काडले सो हे सगळे बुकलेट टायप प्रिपेअर करून जे पंचायत म्युनिसिपालिटी कोणाक जे ते नोटिफिकेशन पावपाक जाय तें एक जालें। दुसरें ते गुड समॅरिटन कायदो जो येयला दॅट मिन्स एनी पर्सन हू हेल्प्स द विक्टीम इन दॅट गोल्डन आवर ही विल बी प्रोटेक्टेड अँड देर मे बी सम फायनान्शियल इन्सेंटीव गिवन। हेची पब्लिसिटी तितली जावंक ना तो आज निर्णय जालो। त्याच बरोबर कॉम्पन्सेशन स्कीम जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हालींच तेंच्यांनी चेंज केल्या म्हणजे 395 डेजा भितर तूं तें क्लेम करपाक जाता। दुसरें इनकम लिमीट 10 लाखाचे वाडयल्या सो ह्या दोन्ही गुड समॅरिटन लॉ आनी कॉम्पन्सेशन स्कीम ह्या दोन्ही कंबायन करून आमी एक थाराव घेतला की बाय 7 एप्रिल वर्ल्ड हेल्थ डे त्या दिसा हें भायर येवपाक जाय सगळ्या लोकांक पावपाक जाय। तिसरो एक म्हत्वाचो पॉयंट आसलो की हे जे आतां सिरियस एक्सिडेंट जाले फेटलिटीज जे जाले तेजेर इमिजिएटली थंय ग्रावंड लेवलाचेर इन्स्पेक्शन जावचें म्हणजे कितें ऑलरेडी नोटिफिकेशन जे गॅझेट आसा की एनालिसीस ऑफ एक्सिडेंट सब कमिटी आसा वीच इज ऑफ PWD अँड कन्सर्न पुलीस स्टेशन हे नोटिफिकेशन जाल्लेलें आसा। आज आमी थाराव केलो की SP नॉर्थाक आमी रिक्वेस्ट करतले की त्या स्पॉटार वच इमिजिएटली आनी तेजी एक्झॅक्टली कारण कितें कशें जालें हेचो रिपोर्ट तयार जावचो।